नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज वॉर्सा हांगा पोलंडाचे प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हांचे वांगडा उलोवप करतले. दोनूय फुडारी द्विपक्षीय संबंदांचो नियाळ घेतले आनी वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर विचारांचे दिवप घेवप करतले. आयज वॉर्सा हांगा प्रधानमंत्री मोदी हांका पोलंडाचे प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हांणी औपचारीक येवकार दिलो. प्रधानमंत्र्यांनी शहीद जवानांच्या समाधीचेर फुलां घालून आर्गां ओंपलीं. भारत पुराय संवसाराक जोडपाक सोदता आनी सगळ्या देशांकडेन बरे संबंद जोडपा खातीर प्रयत्न करता. संघर्ष सोडोवपा खातीर संवादाचेर भारत विश्वास दवरता. देखून भारताक विश्वबंधू मानतात अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है. और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है. और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है. भारत का मत एकदम साफ है. ये युद्ध का युग नहीं है. ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं. इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनात 2024 वर्सा खातीर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भेटोवन शास्त्रज्ञांचो भोवमान केलो. प्राध्यापक गोविंद राजन पद्मनाभन हांका 2024 वर्साचो विज्ञान रत्न पुरस्कार भेटयलो. शेतकी विज्ञानाच्या मळार डॉ. आनंद कृष्णन हांका पुरस्कार भेटयलो. अणु उर्जा क्षेत्रांतलो हो भोवमान भाभा अणु संशोधन केंद्राचे मुंबयचे डॉ. आविश कुमार त्यागी हांका भेटयलो. पुण्याचे भारतीय विज्ञान शिक्षण संशोधन संस्थेचे प्राध्यापक जयंत भालचंद्र उदगांवकर हांका जीवशास्त्राच्या मळार विज्ञान सन्मान पुरस्कार भेटयलो. कोलकातात जाल्ल्या डॉक्टराचेर अत्याचार आनी हत्या संबंदात केंद्रीय गुन्यांव फांट्यान आनी कोलकाता पुलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात ह्या प्रकरणात स्टेटस रिपोर्ट सादर केले. भारताचे मुखेल न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश जे.बी. पार्दीवाला हांणी मनोज मिश्रा हांच्या खंडपीठान आयज ह्या प्रकरणात सुनावणी चालू केली. सुरवातीक मुखेल न्यायाधीशांनी निषेध प्रदर्शन करपी दोतोरांक कामाचेर रुजू जावपाचें आवाहन केलें. एम्स नागपूर आणि पीजीआय चंदीगडच्या दोतोरांनी प्रदर्शनकारी दोतोरांचेर अन्याय जाता अशी कागाळ केल्या. तांचो पगार कापपाचे यत्न जातात अशें दोतोरांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगलें. इतले मजगतीं सर्वोच्च न्यायालयान बंगाल पुलिसांच्या कार्यपद्दतीचेर प्रश्न उपस्थित केलो. राज्यातल्या 41 ते 59 वयोगटातल्या कलाकारां खातीर अंदू सावन कलावृद्धी पुरस्कार भेटयतले. दर वर्सा 10 कलाकारांक दरेकी 25,000 रुपया दिवन सन्मानीत करतले अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. ह्या पुरस्कारा खातीर अर्ज मागोवपाक आयज सावन 1 म्हयन्याची मुजत आसतली. कला वृद्धी पुरस्कार ह्या वर्षापासून आम्ही जाहीर करतात. जे मनीस ह्या पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाक शकतात त्यांचे वय 41 इयर्स टू 59 इयर्स म्हणल्यार 40 वर्स वयर आणि 60 वर्सां सकल ह्या वयोगटान आसपाची गरज आसा. ह्या पुरस्काराचो 25,000 रुपया रोख त्याचबरोबर शाल, श्रीफळ आणि सायटेशन दिवन आम्ही तांकां सन्मान करतले. जेणेन आपले म्युझिक, डान्स, नृत्य, लिटरेचर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, भजन, कीर्तन अशा विविध कलेच्या क्षेत्रांत ज्यांच्यांनी नामना मेळयलेली आसात अशाच कलाकारांनी ताका अर्ज करपाक शकतात. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे हांच्या उपस्थितीत पणजेच्या मिनाझीस ब्रिगॅन्झा सभाघरात
भाजपाची राज्यस्तरीय सदस्य नोंदणी कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण जालें. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोंय प्रभारी आशिष सूद, प्रदेश सरचिटणीस दामू नायक, नरेंद्र सावयकर, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांचे सयत भाजपाचे आमदार, मंत्री, पक्षाचे मुखेल पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. आयज उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कार्यशाळा घडोवन हाडून उपरांत सगळ्या मतदारसंघांनी प्रत्यक्ष सदस्य नोंदणी मोहीम राबयतले अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखेक सकाळीं 11 वरांचेर भाजपाचे राष्ट्राध्यक्ष JP नड्डा हांच्या हस्तुकीं भाजपा मुख्यालयाची पायाभरणी जातली. मेंबरशिप ड्राईव्ह 2024 ही जी 1 तारीखपासून सुरू जातली आणि त्यामुळे त्याचे वेगवेगळ्या स्तराचेर वर्कशॉपां चालू आसा. 17 ऑगस्टाक या मेंबरशिपीचे नॅशनल वर्कशॉप हे दिल्ली आशिल्लें आणि ते वर्कशॉप अटेंड करपाक लागून हांव आमचे नरेंद्र सावयकर, दामू नायक, सर्वानंद भगत ही गोंयची आमी टीम केल्या. तेचे भितर सर्वानंद भगत, सिद्धार्थ कुंकळकर आणि आमचे दीपक नायक अशा वर्कशॉप अटेंड करपाक लागून दिल्ली हांगासर गेल्ले आणि आज आमी आमच्या स्टेडीचे वर्कशॉप घेतले. फाल्यां आमी दोनूय जिल्ह्याची जी वर्कशॉपां आसात एक उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशी दोन्ही करपाची आसात. गोंयच्या तरणाट्यांक भारतीय सैन्यांत आकर्शीत करपा खातीर गोंयांत डिफेन्स प्रदर्शन घडोवन हाडटले अशें केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय शेट हांणी जाहीर केलें. चैतन्य प्रतिष्ठाना वतीन कला अकादमीच्या पंडित दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत बुधवारा घडोवन हाडिल्ल्या एक राखी सैनिकांसाठी ह्या कार्यावळीत ते उलयताले. चैतन्य प्रतिष्ठान ने एक प्रकार से एक आदर्श व्यवस्था इस सिंबॉलिक कार्यक्रम से हमारे सामने रखी. हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं इस जीवन के इस दौर में ये संस्कार, राष्ट्रीय संस्कार, उनमें कई प्रकार के भाषण या ऐसे कंपटीशन से नहीं हो सकता उतना इस राखी से हो सकता है. क्योंकि मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा हूं और कर रही हूं जो सीमा पर हमारे सैनिक हैं, जिसका उल्लेख माननीय राज्यपाल जी ने किया. वे वहां है, इसके लिए हम यहां पे बैठे हैं और एक प्रकार का हमारे साथ उनका बंधन है और राखी के रूप में वो प्रकट हो रहा है. एक राखी सैनिकांसाठी या कार्यावळी अंतर्गत भुरग्यांनी तशेंच नागरिकांनी खासा राखयो तयार करून देशाच्या शिमेर तैनात आशिल्ल्या सैनिकां खातीर धाडून दिल्यो. ह्या कार्यावळीक बिहाराचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हाजीर आशिल्ले. 1945 शाळांनी आनी संस्थांनी सुमार 54,372 राखयो तयार करून हाडिल्ल्यो. कुळ्ळे राना खातें, राना विकास महामंडळ हांचे वतीन गोंय पर्यटन महामंडळान दूधसागर धबधबो पावसाळी ट्रेकिंगा खातीर लागू जावपी सगळी मार्गदर्शक तत्वां पाळून थंय ट्रेकिंग घडोवन हाडपा खातीर नेचर गायड तयार आसात. ह्या उपक्रमा खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमदार डॉ. गणेश गांवकर तशेंच आमदार देवया राणे हांच्या मार्गदर्शनाक लागून हें साध्य जालें. हाका लागून नेचर गायडांनी तांचे आभार मानले. ह्या वेळार तांच्या सयत थळावे सरपंच गोविंदश्री गांवकर आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. बरें केलें, समजा मातशें बेगीन केलें. आमी सरकार कडेन विनंती मागता की फुडल्या वर्साक जीपी बंद जाताना मातशें बेगीन करपा. ह्या वर्साक 2 म्हयने लेट जाले समजा. ताका लागून सरकार कडेन आभारी मानता. समजा आमचे गणेश गांवकार MLA बरें केलें काम तेणें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.